मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरेख पोया आयच्यो हेडलायन्स. राज्यांत म्हारगायेचो पावस, सण परबांचो हंगाम, पूण म्हारगाय काडटा लोकांचो घाम. साखरेची दर मळबाक, भाजयोय जाल्यो म्हारग. लोकांच्या दिसपट्टे जिणेंत व्हड समस्या निर्माण. लोकांचे जाल्यात हाल, वेपाऱ्यांच्या कपलार आटयो. दावड्डेकारांनी फातोड्डेच्या प्रस्तावित प्रकल्पाक केला खर विरोध. थळाव्यांनी मडगांव पालिकेच्या मुखेल अधिकाऱ्याक घालो घेराव. हे विशीं कायदेशीर सल्लो मेळटलो, सांगले मुखेल अधिकाऱ्यान. ओंकार हत्ती पावलो तोरशें, लोकांच्या पिकावळीचें लुकसाण. वता थंय ओंकाराचो धुमाकूळ. रान खात्याक अपेस, लोकांक पडला भंय. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. दावड्डेकारांनी फातोड्डेच्या प्रस्तावित प्रकल्पाक विरोध करपाक मडगांव पालिकेच्या मुखेल अधिकाऱ्याक घेराव घालो. ह्या प्रकल्पाक तांच्या वाठारांत परवानगी दिवची न्हय असो हट्ट धरून थळाव्यांनी आपल्यो मागण्यो मांडल्यो. ते विशीं कायदेशीर सल्लो मेळटलो अशें मुखेल अधिकाऱ्यान सांगलां. फातोड्ड्या वाठारांत प्रस्तावित प्रकल्पाक सेगीतपणान थळाव्यांचो विरोध चालूच आसा, पूण संबंदीत हे कानामनार घेनात हे स्पश्ट करून थळाव्यांनी हो विरोध चालूच दवरला. तांणी सीओक घेराव घालून ह्या प्रकल्पा विशीं जाप मागली. त्या वेळार हाचेर दखल घेवपाचें उतर तांणी दिलें. पूण प्रश्न निर्माण जाता तो म्हळ्यार लोकांनी घेराव घालतकच संबंदिताक जाग येता. पालिकेची योग्य मान्यताय घेनासतना बेकायदो गृहनिर्माण प्रकल्प कसो चलपाक शकता? पालिकेचो वैध बांदकाम परवानो नासलो तरी हो प्रकल्प मुखार वता असो थळाव्यांचो दावो आसा. The minister will be requested to convert it into a NDA, non-development area of that development zone. If that is so, if a representation has gone to convert it into a NDA, how construction license is being processed in the municipality? This is a $100 million question which Goans have to ask, not only people from Dawadde. Goans have to ask. If our representative is saying yes, he is with us and he has sent representation to the TCP minister to convert it into an NDA, then how construction license is being processed by the municipality and TCP department, the very department minister of which he has written. सो हे लोकां चोवन तेका मातशें दिवं कांय कोणा कितें बाबा लोकां भाडे लोकां प्रोजेक्ट नाक म्हणून. सो जेन्ना तुमकां प्रोजेक्ट नाका जाल्यार ते टायमाचेर तुमी कितें एक्शन? आमी पयले भायर सरले जे टायमार फेन्सिंग माल चोय आमी तेन्ना भायर सरले. आतां तूं म्हणचोय आतां सपोर्ट म्हणचोय तांकां बिल्डराक फकत विजयाक सपोर्ट आहा आनी कोणाक सपोर्ट ना. आतां आमी हितू ते प्रोजेक्ट लागून मातय 6-7 म्हयने जाले. विजय फकत म्हणटा आपण लोकां बरोबर आहा. TCP तो लेटर केला म्हणटा. ती कसो लेटर केल्या? TCP तो लेटर केल्या जाल्यार तांकां सगळो प्रोसेस चालू आहा. चोवपाक गेले ते प्रमाणे आतां आमी ते चोयले ते प्रमाणे पेपराचेर चोयले ते प्रमाणे तांकां आनी 15 दिसांनी लायसन्स अशें मेळटा. चोवपाक गेले ते प्रमाणे विजय कोत्ती फकत फोटींग आहा आनी तो हांगा सांगता विजय हांगा सांगता तूं म्हूण धामू घे आनी विश्वयता बोले जाय न्ही. अरे MLA आहा कोण रे? MLA कोण रे? आमी घेवन वचपाचें आनी तूं कितें कोता? तूं रिजायन जावं मरे तुका जाय ना लागून तूं रिजायन जाव आनी तुका जर जायना जाल्यार तूं कॅम्पेनीक वचना इलेक्शन देना लोकांक सांग धामूको वोट मार म्हूण. आनी तो आनी एक सांगता बे हें भायर सरलें म्हणटा तो. अरे बाबा हांव 6 म्हयने जाले प्रोजेक्ट लावपाक आनी आमी भायर सरले म्हणटा थंय आमी आमगे गांवच म्हयना गांवच बायलो वचून भायर सरले. आमगे गांव सांबाळपाक हें जाय आनी बेबो म्हणचोय बेबो कोण तो 2017 हांवें दाखयला. होच बेबो 2017 राती 12:30 गिमा टायमा उडकी मान गेलो बेबो. हो बेब हांगा सांगपाक लागलो हो बेबा 12:30 रातीक उडकी मान गेलो. आमी सपोर्ट करपी ताका 2017 आम भरपूर सपोर्ट केला. हांवें ताका वोट मारला मुगेलो आमी पार्टी को जाय हो जिकेल म्हूण रातीक 12:30 खबर हो गेल म्हूण. Tuesday also they visited my office. I told you I will obtain legal advice, opinion from our High Court advocate in respect of all the complaint, all the presentation given by these people. Accordingly, I obtained it yesterday. I said a copy. I read it, technical section, everything. And said also verify what is the content. It is a lengthy, more than 5 to 8. I will go through. Also, I told them I will go through this. He also guided me in respect of this. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत, गौतमी गांवकर आनी ओमकार देशप्रभू.
म्हारगाय वाडिल्ल्यान वेपारी आनी गिरायकांक दोगांकय बरोच फटको बसता. साखरेची दर मळबाक तेकल्या. चवथ लागीं पावली, पूण म्हारगाय उणी जावपाचें नांव मात घेना. हाका लागून लोकांच्या दिसपट्टे जिणेंत व्हड समस्या निर्माण जाल्यात. हाचेर सरकारान उपाय येवजण काडपाक जाय, नाजाल्यार सणा परबा कडेन लोकांचे हाल जातले. वेपाऱ्यांनी संबंधिताक विनवणी केल्या. देशांत वाडट्या म्हारगायेच्या फाटभुंयेर भर घालपी साखरेची दर. सण परबांच्या लोकांच्या जिणेंत साखरेचो एक म्हत्वाचो वांटो आसा. पूण साखर आनी हेर वस्तूंचे दर वाडटात आनी लोकांच्या जिणेचेर हाचो दुश्परिणाम जाता. ह्या दिसांनी रोखडे आयटम वाडत आसा. फाटल्या दिसांनी 45 रुपया साखर आसली, रोखडी 50 जाली, 55 जाली, 60 आतां 70 जाली. लोक येवन विचारून वयता आनी लोक खूबच बेजार जाले की हे सरकाराचेर की परत सगळें म्हारगूच जाता. सगळें तांदूळ म्हारग जाले, मागीर सगळें तेल म्हारग जालें, तांदूळ म्हारग जाले, तेलूय सुद्दां आतां 1 लिटर येना, ते कमी जालां, 800 ग्राम येता. लोक सारके बेजारल्या. खरेदी करपाक सगळो त्यांचो बजेट आसा पळय तो सगळो हालता. आनी साखर म्हणजे मेन न्हू, आतां चवथीचो सिजन, लोकांक साखर खूब लागता. त्या बद्दल गोवोरमेंटान कितें तरी करूंकूच जाय न्हू. रेट रोखडीचें मातशें पळोवपाक जाय आनी मातशें लक्ष घालूंक जाय. ब्लॅक मार्केटींचें सगळें चॅक करून जाय. आतां गणेश चतुर्थीक येवपान इतकी साखर म्हारग, पयलीं साखर तितकी सवाय आसली. अशी म्हारगाय आनी आमच्या भुरग्यां इतकी म्हारगाय पळोवंक ना. आतां करता आतां 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया, 70 रुपया जाल्यार म्हणजे लोकांनी कितें, बारीक लोकांनी कितें करपाचें. आतां पयशाकारांक कितें जाता, मोठ्या आतां हे मिनिस्टर हे ते सगळे आहा ते पयशाकार सगळे, तांकां कांयच फरक पडना. बारीक लोकांनी कितें करपाचें, कशें जगपाचें. साखरच न्हू सगळे कडेन जालें, सगळें आतां म्हारग येता, भाजी पालो सगळें. तांदूळ खंय पावलो, आमी हेजो हांव तांदूळ व्हरतालो तेन्ना 800 रुपया 25 किलो आसले. आतां कितें जालो 2000 वयर पावले. कशें आमी पयसो करून आसतलो सामान्य लोक, बारीक लोकांनी कितें करपाचें. ही म्हाजे कडेन गोवोरमेंटा कडेन एक विनंती आसा की तेणें हेजें लक्ष दिवन निदान एक चवथीक एक लोकांची जी परब आसता सगळी तेन्ना तरी तेंच्यांनी कंट्रोल दवरचो, इतकें म्हाजें मागणी. कांदा बड़ा है, जिंजर बड़ा है. हाँ, कितना क्या पहले क्या रेट होती है और अभी क्या रेट है? पहले 40 रुपीज़ था, अभी 60 रुपये 60 रुपीज़ के जी. पहले क्या था? पहले 40 रुपये था. हाँ, अभी 60 रुपये किलो. अभी 60 रुपये. और क्या और भी बढ़ने वाला है रेट है? जिंजर भी 50 रुपये दे रहे थे, अभी 80 रुपीज़ पाव किलो. सूखा जिंजर था 1 किलो. हाँ हाँ. वो भी महंगा है. और प्याज क्या रेट है अभी? प्याज अभी 60 है. पहले 40 था. पहले 40 थी और अभी 60 रुपये. 60 रुपये. सूखा अच्छा कोल्हापुर का. टमाटर कम है रेट, 35 रुपीज़ के जी. 35 रुपये. लेडी फिंगर भी सब बड़ा है. फिंगर भी कम है, 60 रुपये. गोवा 365 खातीर इर्शाद शेख, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर. आता घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. थळावे आमदार दखल घेना म्हणटकच सरवण कारापूरकारांनी फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसायाक मेळून लोधा प्रकल्पाचो विशय घेवन फुडल्या विधानसभा अधिवेशनात आपलो प्रश्न मांडपाची विनवणी केली. कारापूरचे थळावे फाटल्या 150 दिसा सावन आंदोलन करून प्रस्तावित प्रकल्पाक विरोध करीत आसात.
लोधा प्रकल्पाक लागून गांवची लोकसंख्या वाडटली आनी हो गांवचेर व्हडलो दुश्परिणाम जातलो. गांवचें स्वरूप बदलपाचो भंय थळाव्यांनी उक्तायलो. ही परिस्थिती थळाव्यांचेर जावपी पुराय अन्याय आसा. गांवकारांक जाप दितना विजय सरदेसायान म्हटले. अशा तरेच्या प्रकल्पांवरवीं सरकारान हें राज्य मुळांत विकला अशें सांगून ताणें भाजपाच्या फुडारपणा खाला आशिल्ल्या सरकाराचेर टिका केली. कारापूर जो प्रोटेस्ट आसा अगेन्स्ट हाऊस ऑफ अभिनंदन लोधा हेजो 143 डेज चल्लेलो आसा. आमी 1 सप्टेंबराक आमचो 150 दीस जाता आनी त्या टायमार असेंब्ली सेशनूय चालू आसा. सो आमी ऑनरेबल MLA विजय सरदेसाय हांकां मेळपाक स्पेशली येयले बिकॉज तेंच्यांनी आमचो जो इश्यू आसा तो असेंब्ली सेशनान त्यांनी प्रश्न विचारून सरकाराक जाप विचारलो की कॉमन जनतेक सामान्य लोकांक 150 दीस कित्याक रस्त्यार बसचें पडटा. हो एक स्ट्रॉंगली पॉयंट त्यांनी सरकाराक प्रश्न विचारूंक जाय. तेजेर तेंच्या सरकाराकडसून बरो म्हणजे उत्तर सारकें घेवंक जाय तेंचे कडसून. असो आमी रिक्वेस्ट करपा खातीर आमी गांवचे लोक तेंचे कडेन स्पेशली रिक्वेस्ट करपाक येयल्लेले आसा आनी तितून आमी रिप्रेजेंटेशन लेटर घेवन येयल्लें आसा. तितून सगळे फॅक्ट्स आमी मेन्शन केल्ले आसा. प्लस ग्रामसभाचे रेझोल्युशन जे असलेले आमी 19 एप्रिलाक घेतलेले ते पण हितून अटॅच केले आसा की तितून आमी 5 रेझोल्युशन्स घेतलेले. तितून कित्याक आमकां प्रोजेक्ट नाका हो आमच्या गांवांत तो मेन्शन केला. सो हे सगळे आमी डॉक्युमेंट आमी MLA दितले आतां एंडोवर करतले आनी तांकां रिक्वेस्ट केल्लेली आसा आमी की तेणी हो मुद्दो आमचो गांवच्या लोकां खातीर एक असेंब्ली सेशनान बरो तरेन उठोवंक जाय. कित्याक लागून नाका हो प्रोजेक्ट तुमकां? हो ह्या प्रोजेक्टान ना एक आमचो गांव जो आसा तो एक ग्रीन म्हणजे इको सेन्सिटीव एरिया आसा. म्हणजे हॉर्टिकल्चर आनी एग्रीकल्चर लँड खूब आसा भितर आनी हो प्रोजेक्ट आसा तो 5.5 लाख स्क्वेअर मिटराचे जास्त एरियाचे तेजेर प्रोजेक्ट येता. तितून 2000+ हावजींग युनिट्स येता आनी तितून 2.5 एकराचेर आर्टिफिशियल बीच हाडटा तो हिलाचेर. आमचे बीच हरशी समुद्र कितलेशेच आसा काय बरे सुंदर. तो एक माउंटनाचेर हिलाचेर तो एक बीच हाडटा कंपनी आनी बाकीचे खुबशे आनी एम्युनिटीज थंयसर येता आनी अशा तरेन एम्युनिटीज येताच्यो आनी इतले पॉप्युलेशन थंयसर येतलें म्हणजे तेंचे स्वताचे डॉक्युमेंट आसा कंपनीचे ते म्हणटा की 17,000 पॉप्युलेशन थंयसर येतलें जेन्ना फूल फ्लेज प्रोजेक्ट जातलो तेन्ना. आनी आमचे गांवचे पॉप्युलेशन 7.5 एप्रॉक्सिमेटली आसा 7,500. सो इतलो व्हडलो पॉप्युलेशन जेन्ना येतलें थंयसर जेन्ना खुबशे डेमोग्राफीक चेंजीस जातले सोशल कल्चरल इश्यूज जातले क्रायम्स मागीर ड्रग्स अल्कोहोल आनी बाकीचे जे इश्यूज आसा जे तुमी आतां थोडे बीच एरियान कोस्टल बेल्टान जे इश्यूज पळोवपाक मेळटा जे अर्बनायझेशना खातीर जाता ते सगळे इश्यूज आमच्या गांवांत जाता. पळय एक इश्यू म्हणल्यार 150 दीस एजिटेट करता त्या लोकांक सरकार लिगारूच करना कॅरूच करना परवाच ना सरकाराक. म्हणल्यार सरकारचें काळीज फातराचें जाल्लें आहा. सो डबल इंजीन सरकाराचें काळीज फातराचें आहा हें आतां गोंयकारांक सिद्ध जाल्लें आहा. हें पयलो इश्यू. आनी ह्या 150 दीस एजिटेट करून धर तांकां यश मेळना जाल्यार 150 वर्सां तो म्हणटा पळय तो इफेक्ट गोंयचेर जातलो आनी तो इरिवर्सिबल इफेक्ट जावंक शकता. लेजिस्लेटिवली ताका सोल्युशन आहा. सोल्युशन कितें? एक की हे सेकंड होम्स जे जातात एक गोंयांक कितें फायद्याचे पडटा हो प्रश्न आहा. कित्याक जाय सेकंड होम्स? वाय कॉल पीपल फ्रॉम आउट ऑफ गोवा टू स्टे इन गोवा? कित्या खातीर? टुरिजम न्ही हें. सेकंड होम इज नॉट टुरिजम. सेकंड होम इज अ बर्डन, एक्स्ट्रा बर्डन. सुभाष फळदेसाय जो ड्रिंकिंग वॉटर मिनिस्टर आहा तो म्हणटा की 65 MLD पर डे म्हणल्यार 65 मिलियन लिटर्स पर डे कमी आहा. टंचाई आहा उदकाची. ह्या खेपे एल निनो इफेक्ट म्हणटा तो जाला आनी पावस ना. सो गोंयचे लोक स्थानीक लोक उदकाक पातीशेर जावन मरपाचे आहा. ही परिस्थिती आहा. ह्या जाग्यार तुमी भायल्यान लोकांक हाडटात जे लोक टुरिस्ट न्ही जे येतले आनी हांगा स्थानीक जातले आनी ती डेमोग्राफी म्हणटी डेमोग्राफी आज मेरेन साश्टीनूच उलयताले लोक. आज ह्या गांवांनी डेमोग्राफीचो इश्यू येवपाचो आहा. वर्मा शर्मा म्हणटा ते कारापूर जावपाचें. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार.
रानवटी जनावरां लोकवस्तीत येवप ही आतां भिवपाची गजाल उरली ना. सैम काबार जाल्ल्यान ह्यो घडणुको जातात. मोपा धुमाकूळ घालपी आनी हुस्को निर्माण करपी ओंकार हत्ती आतां तोरशे वटेन वतना दिश्टी पडला. ह्या हत्तीन मोपा एका मोटारीचेर आनी साबार शेतांचें लुकसाण केल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या. हाका लागून रान खात्यान कर्मचाऱ्यांक धाडून गजालीचेर नदर दवरली आनी लोक सुरक्षीत रावचे हाची जतनाय घेतली. लोकांची झाडां पिकावळ पेड्ड्यार करतात म्हण आमी मोन जातीक धांवडावन घालतात. आयच्या काळांत उदरगतीक लागून रानां आनी झाडां काबार जाल्ल्यान सगळीं रानवटी जानवरां लोकवस्तींत पावपाक लागल्या. पोटा पाणयाक लागून ही लोकवस्तींत येतात आनी साबार जानवरां गाडयांक आपटून मरण पावतात. हो संवसार जितलो मनशाचो तितलोच सैमाचो, मोन जातींचो. आमी तो तिगोवन दवरपाक जाय. 3 वर्सां जाली आरो नत्ती ह्या लोकांची अशी येवन आमची अशी नुकसानी करता. आता तो घरा बेगीन येवपाक लागलो. लोकांचे 4-4 वर्साचे कवाथे सुद्धा आडवे पाडून तो मोठी नुकसान करता. खूप नुकसान झालेली हा. हे नुकसान भरपाई गव्हर्नमेंट दिते म्हणटा, पण ती काय आमकां 2 वर्साची मेळांक ना कोणाक अजून. आणि ह्याच्या पुढे मेळ्ळी न्हू तर नुकसान भरपाई, तरी हे 4 वर्साचे कवाथे ते परत जावपाक कितको हें आसा. आणि ह्या कवाथ्यांची ह्या करून हाडले. आधी पयलींच सरकारान माझी मागणी इतकी आसा की हत्तीचो पयलीं सारकोच बंदोबस्त करपाचो की परत तो आनी आतां येवंक जायना सर. सो ही आमची रिक्वेस्ट आहा तांकां सगळ्या गांवाच्या वतीन मी सांगतोय की ते सगळ्या गांवांत आतां पयर काल उगया तेणी हें केली, तामोशा केली आणि आयज तोरश्यान ह्या तरी सगळं आयज उडयलेला आहा सगळ्यांचा. आणि अजून तो असा आहे सर, तो आता परत आयजचे रात्री फाल्यां जर कितके काय करीत सांगा हे ना. मी शेती करून पोट भरतं आणि माझं काय ना, मी स्वतः एग्रीकल्चराचे कवाथे न्हू, पंचायतीचे न्हू, हेचे न्हू, मी स्वतः इकते हाडून हे कवाथे लायले आणि हेतूर मी काम केलं 8-9 वर्सां आता 10 वर्सां. आणि हे 10 वर्सां मी वावरान कवाथे केले जाल्यार आता ते हत्ती बरोबर 2 जण इल्ले, त्यांच्या हातीत फक्त 1 लिटराची बाटली तेलाची आणि त्या बाटलेन त्या हत्तीक ते कशे धावडायतले. आणि तो काय जायना, धावडायला परतून मागीर मी कपडे हाडले, 2 टायर हाडले आणि मी टायर ते हाडले आणि मी आग घालून माझ्या चेड्यांनी दोघांनी आणि ते दोघे जाण आणि लोक असले, पण लोक लांब, पण आमुळलो परतून येता. हेचेर लोकांनी काय करूचं, आम्ही गरिबांनी लोकांनी काय खावचा हितून. आता गव्हर्नमेंट दितलो ना न्हू, 1000 2000 जावं 10,000 दीत, पण आमकां फाल्यां जर हे फुटलेले कवाथे हे लागलेले एका वर्साक आमकां 40,000 उत्पन्न. हे आता 8 कवाथ्यांनी काय करपाचं आम्ही. त्याच्याकडे ते भुरग्यांक धाडलेले बगडी उठे, त्यांच्याकडे काहीतरी पण अवेलेबल जाय न्हू, त्यांचो जीव न्हू, तांकां मारती जाल्यार ते खंय वयतले. त्यांच्या हातीन कांयच ना. तसले हेनी ते येदे व्हडले हत्तीक ते कशे धावडायतले. कितल्यांक येलो तो राती अंदाज 9:30 त्या सायडीन येतलो, हय 12 बीन असो पावलो तो, 12 उपरांत. पण लोकांचेही केल्या, पण माझा इतके स्वतःचा केला म्हाका लागता, बाकी जगांचा म्हाका पडलेला ना. गेल्या वर्सा थंय तो येल्लो, ते 2 कवाथे उडयले. पंचायतीन कोणी जन भोवंक ना, पंचायतीक पत्रिका दिवंक जाय आसली ती मी दिवंक ना. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. फुडल्या सप्तकांत गोंयांत आनीक पावस पडपाची शक्यताय आसा. 31 ऑगस्ट मेरेन राज्यभर हलको ते मध्यम पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. सध्या हवामानाची शिटकावणी ना, पूण गोंयांत मॉन्सून पावस 30% मेरेन उणाव आसा. तापमानात बदल जावचो ना. तापमान 32 ते 24 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. त्याच वेळार झारखंड आणि लागसरच्या वाठाराचेर आशिल्लो उण्या दाबाचो वाठार अस्तंते वायव्येक वयता. 31 ऑगस्ट मेरेन गोंयांत हलको तो मध्यम पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. राज्या खातीर हवामानाचो अलर्ट अजून जारी करूंक ना. हलको तो मध्यम पावसाचो अदमास. 31 ऑगस्ट मेरेन पावसाची हजेरी. कसलीच शिटकावणी ना. बुधवारचे तापमान 32 ते 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. मोगस्सो.